मुखेल खबरो पोरणे गोंय चर्चीकडला तो बेकायदेशीर बंगला उडयात मोडून विरोधकांची विधानसभेत मागणी। विरोधकांच्या बोळाक लागून कामकाज करचे पडले स्थगित। कायद्याचो गैरवापर करून नावा आणि आडनावा बदललेल्यांचेर जातली खर कारवाय। अशी प्रकरणा सापडली जाल्यार तांकां दितले 3 वर्सां बंदखणीची कॅस। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांचे विधानसभेत आश्वासन। भंडारी समाजाच्या आरक्षण कोटाचेर करता विचार। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांचे विधानसभेत आश्वासन। रोस्टराप्रमाण पदां भरपा खातीर कार्मिक खात्यात दिल्या सुचोवण्यो। मुख्यमंत्र्यांची माहिती। सरकाराची खातीच फारीक करिनात बिलां आणि मंत्री वीज दरवाड करून सर्वसामान्य लोकांचेर घालपाक सोदता भार। विरोधी पक्ष फुडारी युरेन वीज मंत्री सुदिनाचेर काडलो फोग। रस्त्यांचो दर्जो तपासपाचे रायट्स एजन्सीक दिल्ले कंत्राट काडले। रस्त्याच्या कामाच्या दर्जाचे बाबतीत करचे ना कसली तजवीज। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचे विधानसभेत आश्वासन। आणि डिलिव्हरी एजंटांची जावपाक जाय रितसर नोंदणी। आमदार युरीन मांडली लक्षवेधी सुचोवणी। डिलिव्हरी एजंटांमदी बिगर गोंयकारांचो चड आस्पाव देखून गोंयकारांक दिवचे प्राधान्य। फुडले 6 म्हयन्या भितर हाडटा धोरण। मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन। आता खबरो विस्तारान। पोरणे गोंयच्या त्या बेकायदेशीर बंगल्याच्या विशयावेल्यान विरोधकांनी परतून विधानसभेत बोवाळ घालो। या बंगल्याचेर केन्ना कारवाय करतले असो प्रश्न विचारीत विरोधकांनी सभापती म्हऱ्यात धाव घेतली। ताका लागून सभाघराचे कामकाज कांय वेळा खातीर स्थगीत करचे पडले। पोरणे गोंय चर्च वाठार प्रादेशीक आराखड्यात बफर झोन म्हणून दाखयात। तशेंच पोरणे गोंय हेरिटेज सायटी खातीर मास्टर प्लॅन तयार करात म्हणून आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिसान मागणी केल्ली। हाचेर पुरातत्व आणि पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान जाप दिली। उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान पोरणे गोंय चर्च वाठारांतल्या त्या बंगल्याचेर केन्ना कारवाय करतले काय म्हणून प्रस्न विचारलो। हो विशय कोर्टात आसा म्हणून मंत्र्यान सांगले, पूण विरोधकांनी काय मंत्र्याचे आयकून घेतले ना। बंगल्याचो विशय उखलून धरीत विरोधकांनी सभापती म्हऱ्यांत धाव घेतली। ताका लागून सभाघराचे कामकाज काय वेळा खातीर स्थगीत करचे पडले। तशेंच म्हाजे मागणे हांव की रिजनल प्लॅनाचेर ही ओल्ड गोवा सायट आमची रिजनल प्लॅनाचेर बफर झोना सयत ही माग करपाची चड गरज। ओल्ड गोवाचे तशेंच सरावंडींग एरिया ही आमची माग करूंक जाय। तशेंच एक व्हडलो मास्टर प्लॅन आमचो अंडर वर्ल्ड युनेस्को हेरिटेज हो मास्टर प्लॅन जावंक जाय। तशें दुसऱ्या स्टेटींनी जालेले आहा तेच भाशेन आमच्या गोंयान हो मास्टर प्लॅन जावपाची चड गरज। हाच्या भायर ह्यो ज्यो सायट्स आसा दोज आर नॉट मेंटेन or those are not notified under the archaeological हाजेर साइट्स मोन्युमेंट साइटा भितर त्यो येना। सो दे कम अंडर ASI। जर कोणाक खंय कितें प्रॉब्लम आसा आनी ASI तांकां जर तांकां आमची हेल्प जाय जाल्यार वी विल टेक युअर रिप्रेजेंटेशन एंड वी फॉलो अप विथ ASI सो दॅट तांचे कडल्यान रिप्लाय येता। वी कॅन कोऑर्डिनेट विथ ASI बट वी कॅनॉट इंटरफियर इन दीस monuments. All precautions are being taken to safeguard the UNESCO World Heritage Site. I am saying that this is hollow. Your promise is hollow. Kidak? Because ada ASI to 7 you read the seven protected churches. Ada you have failed to mention about 54 illegal structures. Number 2, जो illegal bungalow tinga within 100 meters. वो illegal bungalow tinga kitko येलो? ASI kitko आलो? Who has failed? Which department has failed? आता legal violations चोयला स्पीकर सर इतले म्हयने जाले वर्सभर जाले। आता हेजेर वो it seems to be a political protection, regulatory failure on type of the department. Specifically, I wanted to ask you. You said nothing, no, or illegal. Whether the government considers the construction of this illegal bungalow within the proximity of Old Goa's UNESCO site as a failure on and precautionary framework जे तुम घेवपाक जाय। विषय डिस्कस जाल्ले आसात, जे विषय रेस्ट जाल्ले आसात ताका तुम्ही परत काडपाचो प्रयत्न कितें करतात? But my department is not concerned about this. You are it is your role as ASI to protect that monument. Why are you protecting that illegal structure? Why? DCP has revoked. But why is the question? This matter is somebody and this has been discussed again and again this hour. मुख्यमंत्री स्पीकर सर
हो प्रश्न असा तो ह्या खात्याशी संबंधित ना ऐकून घ्या पहिले मुख्यमंत्री उत्तर दित असा सुद्धा बरोबर दी तुझे उत्तर ऐकून घ्या तुम्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नाव आणि आडनाव बदलपा खातीर कायद्याचो गैरवापर केल्ल्यांचेर कारवाही जातलीच. आतां मेरेन जांणी मूळ नांवां आनी आडनावां बदलून गोंयकारांची नांवां आनी आडनावां लायल्यात तांचे खोलायेन चवकशी करता. आमदारांनी अशी प्रकरणां मुखार हाडची. कायद्याचें उल्लंघन केल्ल्यांक 3 वर्सां बंदखणीची ख्यास्त जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिलें. आमदार विजय सरदेसायान ह्या संबंधी लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. नांवां आनी आडनावां बदलून गोंयकारांची नांवां आनी आडनावां लावपाचे प्रकार वाडल्यात. हें जावप उपकार ना. चेंज ऑफ नेम कायद्याचो गैरवापर जावपाक लागला. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालपाक जाय अशी मागणी विजय सरदेसाय, विरेश बोरकर आनी एल्टन डिकॉस्टान केल्ली. ह्या विशयाचेर विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो. जर अशाच पद्दतीन ह्या कायद्याचो गैरफायदो घेवन जर लोक गोंयकारांची आडनावां लावपाक लागले तर गांवांनी देवस्थानांत वा चर्चीत आस्पाविल्ल्या मूळ गोंयकारांच्या अस्तित्वाचेर प्रश्नचिन्ह उबो रावतलो असो हुस्को सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान उक्तायलो. ह्या सगळ्याची दखल घेवन आतां मेरेन बदलिल्ली नांवां आनी आडनावांची खोलायेन चवकशी जातली. अशी प्रकरणां सापडलीं जाल्यार तांकां 3 वर्सां बंदखणीची ख्यास्त जातली. जांचो आवय बापूय वा आजो आजी मूळ गोंयकार आशिल्ली तांकांच आपलें आडनाव बदलपाची तजवीज आशिल्ली. मजगतीं आमदारांनी कायद्याचें उल्लंघन केल्ली प्रकरणां उक्ताडार हाडची. तांचेर बेगोबेग कारवाय करता अशें उत्तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिलें. The change of name and surname amendment act 2022 whereby a person should be born in Goa and his birth should be registered in the state of Goa, and further either of his parents or grandparents should be born in the state of Goa. Only such person can apply for the change of name. Other speakers हांगा दुसरो जो रिप्लायन आसा, government has been taking all necessary steps to ensure there are no cases of the change in name or surname or both by an eligible persons to traditional Goan surname. Other speakers are हो recent publication ताका लागून खुबसो बोवाळ गोंयांत जाल्लो तो म्हणजे हो अली साहेब लाल अलगुंडी ह्या अलगुंडीन सुजल गांवकर म्हणून हें नांव जें आसा तें नेम चेंज एक्टाच्या अंडर घेतलें. आतां स्पीकर सर कितें म्हणटा, सेक्शन 3 जो आसा ह्याच कायद्यान द गोवा चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम एक्ट 1990 ह्या कायद्या अंडर तो जो हें आसा सेक्शन आसा तो हांव वाचून दाखयता. सेक्शन 3 to subclause A. हितून स्पीकर सर कितें आसा, एनी पर्सन हू इज बॉर्न एंड whose birth is registered in the state of Goa and whose either of the parents or grandparents is born in the state of Goa. B. Word surname or both has recorded in the birth registered in the state of Goa. आमची नांवां समज नायक आसा ती फेर्नांडीस करता, रॉड्रिगीस आसा ती चेंज करता. सो प्रत्येक जी नांवां चेंज जाता तितून आमची देवस्थान कम्युनिटीन आयज तुमी पळयता देवस्थान अशी आसता जावं चर्च कम्युनिटी आसता तितून सगळे हांगा रजिस्टर्ड आसता आनी ही नांवां चेंज जाली ते तितून भितर घुसता. तशेंच समाजाच्या हितून ST जावं SC जावं OBC आमचे भंडारी समाज या प्रत्येक समाजाच्या हितून स्पीकर सर ते घुसता आनी मागीर ते कम्युनिटीन भितर येता. मुख्यमंत्र्याची तयारी हा नवो कायदो हाडपाचो अशें दिसता. मुख्यमंत्र्याक हांव प्रश्न विचारतना भंय दिशिल्लो की हांव सरदेसायाचो नायक जातलो म्हणून. सो आतां तसली केस म्हजे कडेन हांगा ना, पूण अशें जातलें की शर्मा आहा ते नायक जावंक लागतले, OBCचे रिजर्वेशनाचे बेनिफीट घेतले आनी हिस्ट्री आनी कल्चर आनी आमची आयडेंटिटी ती सोडूच बेनिफिटाचे इश्यू आसतले. शर्मा नायक जातलो, शेख साळगांवकार जातलो आनी तो मागीर बेनिफीट घेवंक लागतलो. ही केस ताणें जी एक दिल्या स्पीकर सर, ती केस कशी आहा की फ्रॉड्युलंट मीन्स वापरून एक आयडेंटिटी गोंयचें नांव म्हणटा तें कितें इज अ कॅरियर ऑफ अवर हिस्ट्री, अवर कम्युनिटी एंड अवर लेगसी. स्पीकर सर लग्न जाता तें जें बाब विरेशान सांगलें तें सारकें, लोक जात पळोवनूय लग्न जातात न्ही. सो अशें जर तुमी सगळेंच बदलून दिता आनी ते कोर्टाचेर लास्टाक घाला, सो कोर्ट मे बी डुईंग समथींग रॉंग, नाजाल्यार हें जाता कशें. आमचा पक्ष सर्टिफिकेट फोटो स्पीकर सर जे आपण ओबीसीचो समाज दिता त्या समाजाचो जो लिडर आसा पळय न्ही त्या समाजाच्या कम्युनिटी कडे दिता. ही सरकार दिना, हे कम्युनिटी कडे पावना. समाजाची सर्टिफिकेट तो समाजाचो जो त्याची ऑथॉरिटी आहा पळय न्हू ते दितात. हांगासर सांगू नाका. मुख्यमंत्री जर कायदो बदलूंक जे आन्सर दिला भंडारी दिता, कार्वी दिता, ट्रायबलाचे ट्रायबल दितात. हांगासर सरकार
मुखेलमंत्र्यान आपल्या आन्सरान सांगला की जाय जाल्यार आपूण ऍक्ट बदलुपाक तयार आहा. विकास सर हांवें ते आतां क्लियर केला. अजूनय जर हितून कितें आसत तांकां सजेशन करचें. म्हाजो पक्ष आहा म्हणून तेणी तें सांगचें न्ही. जाल्यार पक्ष ना म्हणून एक कसो तो दाखय म्हणून. राव एक मिनिट स्पीकर सर पेनल्टीज आसपाय फ्रॉड्युलंट जो कोण अशें फ्रॉड्युलंट करता ताजे इम्प्रिजमेंट आहा. इम्प्रिजमेंट जालो कोणाचेर रे कमिशन काय ना 3 years इम्प्रिजमेंट आहा. जालो कोणाचे आज पर्यंत अरे कंप्लेन दिवपाक जाय मरे. स्पीकर 3 वर्सां तुरुंगात ताका भितर उडयता बिहायंड द बार. 2 केसी मुखेलमंत्र्यान दाखयल्यो. हांवें कायद्यान केल्या त्यो दाखयल्यो. कित्याक तो बापायचे आनी आवयचे हातूंत कायद्यान केल्या त्यो दाखयल्यो. स्पीकर सर ताणें जे एका दाखयला पळय न्ही त्या सगळ्या व्हेरीफाय करता आनी इतलो एक सुद्दां तरी असो शर्मादायक जाले आसतले. स्पीकर सर तितलो व्हेरीफाय करता भितर उडयता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सरकारी खातीर रोस्टर प्रमाण पदां भरिनात. ओबीसी खातीर राखून दवरिल्ली 2141 पदां सरकारान भरूंक नात असो दावो आमदार विजय सरदेसायान केलो. देखून रोस्टरा प्रमाण पदां भरपा खातीर कार्मीक खात्याक सुचोवणी दिल्या अशी जाप मुख्यमंत्र्यान विजयाक दिली. दुसरे वटेन भंडारी समाजाक नोकऱ्यांनी वेगळो कोटा दिवपा खातीर 2027 उपरांत विचार करता अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सरकारान ओबीसी खातीर राखून दवरिल्ली 2141 पदां भरूंक नात. सरकारी खातें रोस्टर प्रमाण पदां भरिनात म्हूण आमदार विजयान प्रस्न मांडिल्लो. रोस्टरा प्रमाण पदां भरपा खातीर कार्मीक खात्याक सुचोवणी दिल्या अशी जाप मुख्यमंत्र्यान दिली. ओबीसी भितर भंडारी समाज खूब व्हडलो आसा. 27% आरक्षणात तांकां कोटा विधीन कोटा जाय अशी भंडारी समाजाची मागणी आशिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें. देखून मुख्यमंत्र्यान ताच्या मागणेचेर विचार करपाची गरज आशिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें. सध्या कोटा विधीन कोटा दिवप शक्य ना, कित्याक तर खंयच्या समाजाची कितली लोकसंख्या आसा हाचो नेमको आंकडो सरकारा कडेन ना. तेन्ना 2027 जातीनिहाय जनगणना जाल्या उपरांतूच हाचेर विचार करूं येता अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. वो रिजर्वेशन पर्सेंटेज जी आज आसा 27% ती कोणे हाडली, ती हाडपाचे बेसीस कितें आशिल्ले आनी सरकार जो फिगर आहा तातूंत सरकार एग्री जाता. 27% सारको असो सरकाराक दिसता. आमचो ओवरऑल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो सेन्सस येता 2027 नंतर किंवा केन्ना घेता तेन्ना म्हाका दिसता आनी 1-2 वर्सांनी आमकां पूर्ण फिगर मेळटलें की खंयच्या समाजाचो आस्पाव खंय आसा आनी ओबीसी समाजा भितर खंयच्यो पोटजाती येता आनी तांचो पूर्ण जी संख्या आसा ती आमकां स्पीकर सर जी फिगर्स मेळटली ताजे नंतर परत एक फावटी ह्या रिजर्वेशनाचेर परत एक फावटी ताजेर डिबेट जातली. ताच्या नंतर तांची मागणी पूर्ण जावपाक शकता. रिजर्वेशन 27% जावन पसून बॅकलॉग आहा 2141 आउट ऑफ 8325 पोस्ट. हो पयलो बॅकलॉग आहा. एडिशनल बॅकलॉग आहा 560 पोस्ट. सो इज द गव्हर्नमेंट हॅपी with the implementation of OBC job reservation की हे जे चल्ला रोस्टराचेर जे न्हिदता सरकार कित्याक डिपार्टमेंट तुजो डिपार्टमेंट न्ही पूण ताजेर तूं खुश आहा काय म्हणून म्हजो प्रश्न आहा. ओबीसी बॅकलॉगाची डिरिजर्व करपाक केन्नाच दिवंक ना. फिजिकली PhD कॅटेगरी जर आसत फिजिकली हँडिकॅप्ड फिजिकली डिसेबल तांचीच फक्त डिरिजर्व करता. हांव पर्सनल डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन गेला. स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर नवीन वेकन्सी भरच्या पयलीं पर्सनल डिपार्टमेंटान सगळो रोस्टर व्हेरीफाय करूनच उरलेल्यो वेकन्सी भरपाच्यो. सो अकॉर्डिंग टू द रोस्टर ज्यो ओबीसी SC ST फिजिकली डिसेबल आनी हांच्या खातीर ज्यो कॅटेगरी आहा पळय त्या कॅटेगरीत भरल्यो वयतल्यो. स्पीकर सर आतां हांव तिसऱ्या सप्लिमेंटरीचेर येता. स्पीकर सर भंडारी समाज म्हणतो सगळ्यान ओबीसीचो व्हडलो घटक. भंडारी समाजाक अशें दिसता की हो 27% जो हे सर्वेन हाडला हो फिगरूच पयलो सारको ना. कोटा विदीन कोटा म्हळ्यार कोटा भंडारी समाजाक 27% ओबीसीचो सेपरेट कोटा दिवचो. भंडारी समाजाचो डिमांड आहा कोटा विदीन कोटा. ताजेर तुमचो कितें स्टँड आहा? फुडलो सर्वे 2027 जातलो. ताज्या उपरांत जे पयलीं सरकार विचार करतले. आत्ताच्या घडीक हो सर्वे जाल्लो ना आनी एक्झॅक्टली नंबर तेजो सरकारा कडेन खबर ना. सो समाजाची जर तशी मागणी आयली जाल्यार तेन्ना जो आहा पयलीं स्पीकर सर हो विचार जातलो. त्या फावटी जेन्ना सर्वे जातलो ताज्या उपरांत हेजेर विचार जावपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 600 कोटी रुपयाची वीज थकबाकी वसूल करपाचे सोडून वीज दरवाढ आणि स्मार्ट मीटर बसोवपाचे मंत्र्याचो हट्ट योग्य न्ही. सरकाराची खातीच बिलां फारीक करिना आणि तांचो भार मंत्री सर्वसामान्य लोकांचेर घालपाक सोदता काय कितें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक घाम काडलो. युरीच्या प्रश्नांक जापो दिवपाचे सोडून मंत्री सुदीन भलत्योच काणयो सांगपाक लागलो. पळयात पुराय बातमी.
वीज खात्यान 600 कोटी रुपयाची वीज थकबाकी वसूल केल्यार वीज दर वाड करपाची गरजच ना. दर वाड केल्यार फकत 200 कोटी रुपया मेळटले, पूण वीज बिल थकबाकीच्या 600 कोटी रुपयांच्या वसुलीचेर मंत्री शब्द काडपाक तयार ना म्हूण युरी चाळवलो. स्मार्ट मिटर मार्केटात 5,000त मेळटात जाल्यार वीज खात्या लोकांक ते 11,000त घेवपाक कित्याक फोर्स करता. वीज थकबाकी उरल्या ती पयली वसूल करात म्हूण आमदार काब्राल उलयलो. ह्या प्रस्नाक जापो दिवपाचे सोडून मंत्री सुदीन भलत्योच काणयो सांगपाक लागलो. आयकात. इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटाय ते आज जोरी तर तुगे पेंडिंग ड्यूज चयल्यार पब्लीक सर्विसेस 108 crores, इंडस्ट्रियल 254 crores, डोमेस्टीक 94 crores, कमर्शियल 145 crores, एग्रीकल्चर 3.5. अरे हे रिकवर कर मरे, हे रिकवर केल्यार तुका ती हायक करपाक गरज नासली. तुका 200 crore हिंगातले दिस इज ऑलमोस्ट 600 crores. You had put a public notice. Public notice was on relocation of electricity meters for ease of access. Intun 39,984 meters today you are saying cannot be read. सारखे तुवें तांकां नोव्हेंबरा चेंज करपा लायला, पब्लीक नोटीस दिल्या. एवरेज 10,000 रुपया लागतले एक मिटराक. 10,000 रुपया म्हणजे 40 कोटी रुपया जाय. हे कोण दितले? लोक दितले. सो मुगे मिटर जो भितर आहा हांवें काण 10,000 दिवपाचे. अरे दिस इज ऑपोजिट ऑफ वॉट इज स्मार्ट मीटर. Smart meter, when you are putting, it can be accessed from anywhere. You put a meter here, your department can read it from sitting down in their office. So why are you asking 39,000 people to change the location? स्मार्ट मीटर चार्जीस आणि ग्रीवन्स रिड्रेसल जो आहा तोय बी सारको फॉल्टी आहा. सो स्पीकर सर, म्हजे तरी पर्सनली स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आहा हाका. आनी म्हाका दिसता की सरकार एक की आमी गिरेस्त लोक हे सांगून आमचो डिस्पोजेबल इनकम काबार करता. स्मार्ट मीटर बाजारात 6,000 मेळटा. दुसरे तुझे हे केले पळय डिजिटल मिटर गेल्लो पळय ते भशेन जाल्यार 11,000 रुपया तूं स्मार्ट मिटराक म्हाका फारीक करपाक कितें लायता? जेन्ना 5,500 रुपया जेन्ना म्हाका मेळटा तेन्ना म्हाका खबर ना. तूं म्हाका दी बरें तुका स्मार्ट घालपाक हांव घालता, म्हाका तूं सॉफ्टवेअर घाल म्हज्या मिटरान. आता स्मार्ट मीटर तुम्ही जर घालता जाल्यार पयलीं जे डिफॉल्टर्स आसता, जे पयशे फारीक करना, जे मॅन्युप्युलेशन करता, जे थेफ्ट करता, तांकां पयलीं ट्राय करा. सगळ्याक नॉर्मली डोमेस्टीक कंज्युमर कसो आसा ताका बरी सर्वीस जाय. As compared to Telangana, as compared to Punjab, as compared to Karnataka, 2 राज्य काँग्रेसीचे आसा, 1 राज्य आपाचे आसा. आमचे रेट आनी तांचे तुमचे रेट त्या राज्यांनी पळयल्या तुमी हो वेगळो विशय उलो. हे जे टॅरिफ्स आसता ते आमी वाडयना. आज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन गोवा in terms of power department almost about 3,500 crore ह्यातून काम चालू आसा. मातशें हे मिटर जरी भायर काडले ना किंवा भितर दवरले जाल्यार आमचो जो मिटर रिडराचो प्रश्न काडला तांणी. आमचे मिटर रिडर आमी कमी करचे ना, आमकां मिटर रिडर जाय. कारण दर आठवड्याक हे मिटर रिडर आसा ते थंय वचून चॅक करताले. So from the government of India for the smart meter, we are getting separately grant and also for the infrastructure ready करपा खातीर government of India to support. The tender says 890 crores. 70 crores are by central government. 820 crores are by state government. Minister has explained everything. We are getting a separate grant for the smart meter and for ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रस्त्यांचो दर्जो तपासपाचे रायट्स एजन्सीक दिल्ले कंत्राट फाटीं घेता. तशेंच रस्त्यांचे निविदे खातीर 20% परस कमी बोली लायल्यार तितलीच बँक गॅरंटी घेवपाचेर विचार करता म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सांगलें. रस्त्यांच्या निविदे संदर्भात विधानसभेत बरीच चर्चा झाली. कामाच्या एस्टिमेटमा परस 20% कमी बोली लावन एकाद्र्यान काम हातान घेतलें आनी तें केलें जाल्यार कामाचो दर्जो बाबत जातलो इतलें मात खरें. तेन्ना 20% परस कमी बोली लावपाचें परिपत्रक फाटीं घेवचें म्हूण आमदार निलेश काब्रालान मागणी केल्ली. पयलीं रस्त्याच्या कामाची निविदा काडली काय तिका बोली लायतना 20% कॅपिंग लिमीट आशिल्लें. पूण सरकारान नवें परिपत्रक काडून हें कॅपिंग लिमीट 20% परस उणें लावपाची मेकळीक दिल्ली. गोंयच्या रस्ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी हाका विरोध केल्लो. सोमारा ह्याच विशया वयल्यान विधानसभेत बरीच चर्चा जाली. हाचेर उपरांत विजय सरदेसाय, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, चंद्रकांत शेटये, एल्टन डिकोस्टा आनी हेरांनी उलोवप करून आपापले म्हणणे मांडले. सगळ्यांचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाचेर कशीच तडजोड करचे नात. ह्या नादी दिल्ल्या सगळ्या निविदांचो अभ्यास करून हाचेर कितें उपाय काडूं येता हाचेर विचार करता म्हणून मुख्यमंत्र्यान जाप दिली.
एक लक्षण हाडपाचें स्पीकर सर 0.01% हा म्हणजे इतलेच ऑनरेबल सीएम म्हणजे तुम्ही जर 20% बिलो सर्क्युलर जो आसा हो कित्याक काडलो तेजेर म्हाका रिप्लाय दिवना पूण इतले वर्सां तो चालू आशिल्लो आतां कित्याक काडपाक पडलो हे ऑनरेबल सीएमान सांगचें पूण म्हाजें इतलेच रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल सीएमान जे 3% परफॉर्मन्स गॅरंटी जी जो कॉन्ट्रॅक्टर दिता एट द टायम ऑफ एक्झिक्युशन जे काम पडटा ताका आनी मागीर एडिशनल 0.1% 0.1% for 10% to 20% आणि 0.2% for 20% and above जे आसा इन एडिशन टू 3% ही मिनिमम जाता स्पीकर सर आज कॉन्ट्रॅक्टर स्पीकर सर काम घेता आनी एक्झिक्यूट करना त्यांका नॉर्मली पीडब्ल्यूडी सर्क्युलर प्रमाणे 2 कामां वयर तिसरें काम करपाक मेळना पूण तेजें मॉनिटरींग जायना स्पीकर सर तिसरें चवथें कंप्लीट करता बगर 100% कंप्लीट करता तेका कंप्लिशन सर्टिफिकेट घेना खंयचें कंप्लिशन सर्टिफिकेट घेना कॉन्ट्रॅक्टर तेजी आपणाचे परफॉर्मन्स गॅरंटी जी पयली दिल्ली ती घेवपाक कोण वचना कित्याक ते फॉर्मिलिटी करता म्हळ्यार कोण सोडून दिता म्हणजे इतले जे आसा हांव हे कितें हाडटा ऑनरेबल सीएमाचे नदरे की क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज जावची ना हे एश्युरन्स दिले पूण कॉन्ट्रॅक्टर हे करचे ना कित्याक जे निलेश बाबान सांगला की 35% 45% बिलो मारपाचो जो हे आसा आणि तेंच्यानी स्पेसिफिकली सांगला की सब स्टँडर्ड पॉइंटेड सांगता सब स्टँडर्ड काम जावपाची शक्यता आसा आणि हे जाता कारण कितें आसा स्पीकर सर हो एलक्यू जो आसा एलक्यून रिप्लाय दिल्लो आसा की कितले जाणांचे अशें सब स्टँडर्ड काम जाल्लें आसा आनी तांकां नोटिसी शोकॉज नोटीस सर्व केला हितून 29 कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तांकां नोटिसी सर्व जाल्या आनी तेन्ना कितें जालें स्पीकर सर की बिलो 20% हे करताले कोट करताले आनी बिलो 20% इतले जाता सब स्टँडर्ड काम जो आतां 35 to 45% समज जाले जाल्यार तितून कितल्याच प्रमाणात जावं शकता की कॉन्ट्रॅक्टर मागीर काम जे आसा ते सब स्टँडर्डूच करतलो जेन्ना एस्टिमेट आमचे इंजिनियर करता तेन्ना ते सगळे आयटम्स घालतात 35 to 40% कामूच जावंक शकना इश्यू कितें जातलो हे काम इतले लो स्टँडर्ड जातले की परत हाचेर परत कॉस्ट जास्त घालचो पडटलो इतले जर लो सकल मारतात आणि ते कशें तांचे चलता आता सगळ्यांनी उलयले त्या भशेन एस्टिमेटाचे इतले सकल जर वचूं येता म्हळ्यार कामूच करप ना एक की डुप्लिकेशन ऑफ वर्क जाता ओ ते काम करनासतना पयशे वतात मी ज्यो गजाली सांगल्या म्हणजे हे सगळे लक्षात घेऊन हांव सर्क्युलर काडल्या उपरांत आतापर्यंत म्हणजे आमी काडल्या उपरांत आतापर्यंत जे कितें जालें तें चॅक करता पयलीं आनी हांव फाटल्या रायट्साक आमी सद्याक बंद केला कारण फाटले जेन्ना आमी हे केले रायट्स बंद केला आत्ता ते फाटले सगळे रायट्स चॅक करताले मुखार रायट्स पर आत्ता तरी रायट्स ना आमच्या कडेन आमी दुसरो एजन्सी जी आहा ती ऑन बोर्ड घेतल्या ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार तुमचे कडेन वेळ ना तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभर